नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पर्रीकराच्या फुडारपणान 21 जाणांचो बीजेपी सरकार स्थापनेचो दावो। काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री हुमकळ्ळो। बिगर काँग्रेसी गटांक बीजेपीन उखल्ले। पर्रीकराची घर वापसी। रक्षा मंत्री पदाचो राजीनामो। सुदीन आणि विजय दोगांय दिग्गजांक भाजपा वटेन हाडपाचे श्रेय वता दोग जाण, गडकरी आणि मायकल लोबोक। कशें घडलें सरकार, पळयात खासा रिपोर्ट। आणि खेळा मळार चर्चिल ब्रदर्स आड शिलाँग लॉजांक मॅच ड्रॉ। डेरिक परेराच्या मार्गदर्शनाखाला चर्चिल 4 आय लीग मॅचींनी अनबीटन। येजमानांची संतोष ट्रॉफी सर्तीक जैतान सुरवात। 2-1 गोलान गोयान मारले मेघालयाक। बीजेपीन पर्रीकराच्या फुडारपणाखाला 21 जाणांच्या तेंक्यार साजे राज्यपालाकडेन वचून सरकार स्थापनेचो दावो केलो। 5 आदले मुख्यमंत्री आशिल्ले काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री हुमकळ्ळो। पर्रीकराक आयतो चान्स। बीजेपीन बिगर काँग्रेसी गटांक उखल्ले। मोगो, रोहन, गोविंद आणि गोवा फॉरवर्डाचो बीजेपीक तेंको। आयतारा एकेवटेन बीजेपीचो गड गडकरी आणि पर्रीकारान सांबाळ्ळो, जाल्यार दिग्विजय काँग्रेसींतल्या मुख्यमंत्र्यांक बाबा पुता करूंक उरलो। पर्रीकार रक्षा मंत्री पदाचो सांजे राजीनामो दिलो। प्रधानमंत्र्यान तो मानून घेतलो। Congratulations for ministry. आप कितने उनके साथ गवर्नर हो जा रहे हैं? पास गए या नहीं गए वो दूसरी बात है। हम लोगों ने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया है और हमारे सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमारे क्या वजह, मुख्य रीजन क्या है आपको लगता है कि ऐसा है कि निगाली गवर्नर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा एजेंडा जो है एक रीजनलिस्टिक एजेंडा है। पर ये एजेंडा हम आगे ले सकते हैं और स्टेबिलिटी गोवा में अगर चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो हमको एक क्लियर डिसीजन लेना हमको पड़ता है। I do not see anybody else in the legislature party of the BJP capable of leading the state. Thank you. We want maximum development. विधानसभेचो कॉल हुमकळिल्ल्यान सरकार स्थापनेचे घडामोडींनी आयतार पणजे बिजी उरलो। शेनवारा रिजल्ट जाले उपरांत मध्यान रातीत सत्ते खातीर आंकडे जोडोवंक बीजेपी काँग्रेस सक्रिय जाली। बिगर काँग्रेसी गटांक ओडपाचे आशिल्ल्यान बीजेपी काँग्रेसी परस 4 पावलां फुडेंच। बीजेपीचो गड सांबाळ्ळो गडकरी आनी पर्रीकारान, जाल्यार काँग्रेसीच्या 3 मुख्यमंत्र्यांक बाबा पुता करूंकच दिग्विजय सिंग आनी निरीक्षकांचो आयतार गेलो। बीजेपीच्यो घडामोडी सिदात, विवांता आनी बीजेपीच्या ऑफिसांत, काँग्रेस मांडवी आनी काँग्रेस भवनात। काँग्रेसीक सगळ्यात पयलीं सकाळी बीजेपीन दणको दिलो तो विधिमंडळ गटाचे बसकेत पर्रीकाराक मुख्यमंत्री करचो म्हूण थाराव घेवन। काय कशा प्रकारे बघता आता निर्णय झालेला आहे, आमदारांनी निर्णय घेतलेला आहे? हो प्रयत्न चालू आहे, अजून ते पूर्णत्वाला आलेले नाहीत ना, त्यामुळे आता अर्धी तुम्हाला देण्यास काही हे नाही। पण मगो पक्ष आणि गोवा फॉरवर्डनी काल आमच्याशी बातचीत करताना सांगितलं की जर मनोहर पर्रीकर परत आले गोव्यामध्ये तर सरकार बनवण्यासाठी ते पण त्याचं आता ऑफिशियली हे आल्यानंतरच आपण पुढची हे करू ना। सुनील ढवळीकरांनी ऑफिशियली सांगितलंय सर। हो पण त्याचं पत्र आलं पाहिजे ना। पर्रीकर परत येतील याला काय हरकत आहे? But will you be speaking to the center? विचार करता येईल But will you be speaking to the center because you are a union minister? Will you be speaking to the center and getting this thing? If Goa wants the weekend. But what was the resolution that was passed in the meeting, sir? Center code minister na sir. Yeah, definitely. Yes. Resolution that was passed in the meeting, was it like a one-line resolution or what was it? What was it a chorus for asking possible? The spokesperson will be definitely detailed. लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी। हाँ
अब कोशिश कर रहे हैं ना भैया, कोशिश कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री परिकर जी हाँ ऐसा चल रहा है ना बस। दुसऱ्या वाटेन काँग्रेसीचे सगळे आमदार आणि मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार पणजे पावता म्हळ्यारूच दनपार जाल्ली। दिग्विजय सिंग, चल्ला कुमार आणि बाकीचे एक दोग काय केंद्रीय फुडारी आशिल्ले। मांडवी हॉटेलात काँग्रेसीन तळ ठोकिल्लो। निमणे काँग्रेसीचो CLP फुडारी थारावंक सिक्रेट बॅलट वोटिंग घेवपाची काँग्रेसीचेर पाळी। गोवा फॉरवर्डान खंय घाल्ली दिगंबराक मुख्यमंत्री करपाची आणि लुईजिनाक कडेक दवरपाची अट। करता गव्हर्नमेंट फॉर्म करता मी सपोर्ट आयला but then MGP letter already we have. MGP Yeah. Independence also. But mic yeah. CM leader. They meet individual MLA. They must have accepted their opinion. And they have done secret. Is it true that most of the MLAs are in your favor? So it's too much timing loss. Huh? You ask them. No, I'm not. So the meeting is over? No. I'm just come to our they have decided to go by secret ballot. So that secret ballot is over. And result declare सर क्या आप सीएम की पद की दौड़ में हैं? Are you confident of forming a government? Was there a secret ballot? Was there a secret? So are you confident of forming a government? Sir, that party will take it. Sir, एक वाटेन BJP try करता आणि तुम्ही अजून काय ठरवेल आणि कसे किती? The CM candidate has been there. I'm not a authority. But you are ready for the CM post. तुम्ही असं It is decided by secret ballot. There are senior leaders. It's a general question. No, I cannot comment. Sorry. Forming a government. Newly elected member here. You ask the senior leader, please. Who is leading to lead CM? Another 10 minutes. Why? Another 10 minutes, everything will be known. CLP leader final झाला. Almost final. So this will be final decision, no? Meeting get over in another 10 minutes. Yeah, should be. So this decision will be final? Yes, or final. AICC will take a final? No, final decision. AICC has not taken decision is to be taken yet. Only Kange got happened. गव्हर्नमेंट काँग्रेस करता जाता हे परत आपले काँग्रेस गव्हर्नमेंट काँग्रेस जाता तुम्ही जाता तिथं म्हणता आमचं बीजेपी खोचली आहे काँग्रेस आणि बरोबर सगळं कळतं नाही पण गव्हर्नमेंट जाता What happened actually? The meeting So are you sure of forming the government? I'm not the leader. So काँग्रेसीचो बाजार उलगता म्हळ्यार सांज जाली आणि बिगर काँग्रेसी गटांक एक एक करून बीजेपीन उखलले। मोगो, अपक्ष रोहन, गोविंद गावडे आणि निमणे सांजे मेरेन विजयाच्या तिगा आमदारांसयत गोवा फॉरवर्डा कडेनूय वाटाघाटी तडीक लागल्यो। बीजेपीन मोगोचे 3, 2 अपक्ष आणि गोवा फॉरवर्डाचे सपोर्ट लेटर घेतला। पर्रीकाराची दिल्ली राजीनामो दिवन गोंयांत येवपाची फॉर्मालिटी उरल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। काँग्रेसीक 17 जागे मिळून पासून सरकार स्थापन करप जमले ना आणि आपलो लीडर कोण हे थारावंक पुराय अपेस आयिल्ल्यान भाजपा सरकारान स्थापन करप व्हडलें कुस्तार जालें ना। मात सुदीन ढवळीकार आणि विजय सरदेसाय ह्या दिग्गजांक भाजपा वटेन हाडपाचें श्रेय वता ते दोग जाण गडकरी आणि मायकल लोबो। कशें घडलें सरकार पळयात खासा रिपोर्ट। दनपार मेरेन आपल्या विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी थारावप अशें थारावन काँग्रेसीन सकाळी 11 वरांचेर मिटींग दवरली। मात आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हूण कितलेशेच जाण बाशिंग बांदून बशिल्ल्यान ह्या मिटींगेक सगळे जाण पावलेच नात। मागीर ती मिटींग दनपारां 1 दवरली। थंय सगळे जाण एकमेकाच्या तोंडांक पळयत बसल्यात म्हणटकच काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंगान उपाय काडलो। दरेका आमदारान एक चिटयेर नांव बरोवन कोण मुख्यमंत्री जावपाक जाय तें सांगपाचें। मात हें करून पसून काँग्रेसीचो लीडर थाराना जालो।
ही परिस्थिती पळोवन एक अपक्ष आणि ल्हान पक्ष लवच भाजपा वाटेन गेले. रात जाली तरी विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी थारावप काँग्रेसीक जमले ना. सकाळी 11 दवरिल्ली मिटींग सगळे पावले नात म्हूण फुडें धुकल्ली. काँग्रेसीची भितरली झगडी पळोवन ल्हान पक्ष आनी अपक्ष बेजारले. आमदारां मदीं वोटींग घेवन पसून लिडर थारावप काँग्रेसीक जमले ना. मात भाजपान जे स्पिडीन आनी कळाशेन सरकार स्थापन करपाक आंकडो जमयलो ताचे 2 हिरो म्हळ्यार नितीन गडकरी आनी मायकल लोबो. निकाल येतकच 11 तारखेक मध्यान रातीच नितीन गडकरी खासा विमानान गोंयांत आयलो. रातच्योच ताणें बसका सुरू केल्यो. पयलीं तो रातीन 1:30 सुमार सुदीनाक मेळ्ळो. उपरांत फांतोडेर 2:30 सुमार विजय सरदेसायक गडकरीक मेळ्ळो. मात सकाळ जाता तसो भाजपा बरोबर वचप काय ना काय काँग्रेस आपलो लिडर थारायता मेरेन रावप हाचेर विजय कन्फ्यूज जालो. ताणें आपले फोन बंद उडयले आनी तो वग्गी फांतोड्डे आपल्या घरा बसलो. विजय येना जाल्यार सरकार स्थापन करपाक नंबर जायना अशी परिस्थिती. ह्या प्रसंगार पावलो तो मायकल लोबो. मायकलाचे विजय वांगडा बरे संबंद आसात. तशेंच साळगांवांत जयेश साळगांवकाराक जिखोवन हाडपाकय मायकलान हातभार लायिल्लो. ताका लागून गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी ताका मानताले. मायकल तडक फांतोड्ड्या गेलो आनी ताणें विजयाक कन्विन्स करून पणजे हाडलो. जालें. सरकार स्थापन करपाक इतलेंच उरिल्लें. वो म्हत्वाचो ब्लॉक मायकलान कुशीक काडलो. निकाला उपरांत मध्यान राती गडकरी गोंयांत. फांतोडेर मेरेन सुदीन आनी विजया वांगडा बसका. सकाळीं विजय जालो कन्फ्यूज. भाजपा बरोबर वचप काय काँग्रेसीचे लिडराक रावप हो प्रस्न. विजयाक हाडपाची जबाबदारी घेतली मायकलान. मायकल धांवलो फांतोड्ड्या. विजयाक केलो कन्विन्स. विजयाक घेवन मायकल आयलो पणजे. गडकरी पर्रीकारा बरोबर जाली बसका. हे बसके उपरांत अलायन्साचो फॉर्म्युला थारलो. तो फॉर्म्युला असो: गोवा फॉरवर्डाक 3 मंत्रीपदां, मोगोक 2 मंत्रीपदां, गोविंद गावडे आनी रोहन खंवटे मंत्री. भाजपा कडेन फकत मुख्यमंत्री धरून 4 मंत्रीपदां. सभापती उपसभापती भाजपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत स्थिर सरकार दिवपाची गरज आसा. रक्षामंत्री पर्रीकाराक केंद्रांतल्यान परत गोंयांत धाडचो म्हूण बीजेपीचो आमदार मागतात. बीजेपीच्या नव्या आमदारांनी आयतारा सकाळी पणजे बीजेपी ऑफिसांत मिटींग घेतली. आमदारांनी पर्रीकाराक परत गोंयांत धाडचो म्हूण थाराव पास करून दिल्ली धाडलो. BJP legislature party meeting was held now. All 12 members were present. One Milind Naik's brother has expired, so he could not make it. And we have all decided, we have taken a resolution and all decided that we want Manoharji Parrikar as our leader to come back. And that will be decided by the center. Okay. First. Second thing is, we are appealing. We are also 7 members of minority in the BJP who have won. We are appealing to Goa Forward Party and also MGP, Maharashtra Government Party, and the independents to support this government, to support a stable government in Goa. And for that, whatever is required, our central leader is here, Nitinji Gadkari, and he will convey the message to Amit Shah, our party president, that whatever has to be done, whatever will be the demands of the MGP and also Goa Forward Party, Vijay Sardesai and the entire team. Mainly it is for development of people of Goa have shown faith. People of Goa, irrespective of Hindus, Muslims, Catholics, they have all voted. They have all voted. Sir, has they have all voted. The BJP government to come and Manoharji has to lead. Sir, for that, we have put our proposal to MGP and also Goa Forward. Yes, we are in talking terms with Vijay Sardesai. I have spoken personally to him also. आज भारतीय जनता पार्टीच्या लेजिस्लेचर पार्टीची मीटिंग जाली आणि त्या मिटिंगेक आमचे न्यूली इलेक्टेड 13 आमदार आशिल्ले आणि त्या मिटिंगे भितर सगळ्या आमदारांनी जो एक विचार व्यक्त केलो तातूंत गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आणि गोंयच्या स्टेबिलिटी खातीर
सगळ्यांनी जे आमचे निवडून आयिल्ले आसात तेंचे भितर ल्हान पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसत, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसत, इंडिपेंडंट आसत, ह्यांनी गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी स्टेबिलिटी खातीर गोंयच्या इंट्रस्टा खातीर मुखार सरचें आनीक भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करचो की जाका लागून हांगासर आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक शकतले. आनीक तेजे खातीर एक रिझोल्युशनूय पास केल्लें आसा. तें रिझोल्युशन आमी सेंट्रल पार्टी कडेन लिडरशिपी कडेन दिवपाचें आसात. तें रिझोल्युशना प्रमाण गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी स्टेबिलिटी खातीर गोंयान भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट फॉर्म करपा खातीर क्लेम स्टेक करपा खातीर लेजिस्लेचर पार्टीची अशी मागणी आसा की गोंयान भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल लिडरशिपीन हांगासर लेजिस्लेचर पार्टीचो लिडर अपॉयंट करचो, जाका लागून गव्हर्नरा कडेन आमी हेचे खातीर आमचो क्लेम स्टेक करपाक शकतले. काँग्रेसीक 17 जागे मेळून पासून सरकार स्थापन करप जमले ना आनी आपलो लिडर कोण हे थारावंक पुराय अपेस आयिल्ल्यान भाजपाक सरकार स्थापन करप व्हडलें कुस्तार गेलें ना. मात सुदीन ढवळीकार आनी विजय सरदेसाय ह्या दिग्गजांक भाजपा वटेन हाडपाचें श्रेय वता ते दोग जाण, गडकरी आनी मायकल लोबोक. कशें घडलें सरकार, पळयात खासा रिपोर्ट. With the power of the people, the Congress party will shoulder the responsibility as the single largest party, and we will fulfill our constitutional duty to being the single largest party. मनोहर पर्रीकराक शेवट्याक तांणी भायर काडलो. त्यांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आनी त्यांचो गोंयचो इंचार्ज नितीन गडकरी हाणें गोंयच्या लोकांक इलेक्शना टायमार क्लियर सिग्नल दिलो की गोंयाक मनोहर पर्रीकर परत मुख्यमंत्री म्हणून गोंयांक येतलो. सो इतलेंय केल्लें आसतना मनोहर पर्रीकराक सीएम दाखयले आसतना सुद्दां गोंयच्या लोकांनी तांकां झिटकायलेले आसात आनी 21तल्यान तांकां 13चेर हाडून दवरलेले आसा. आनी ज्या गोंयच्या लोकांनी वर्डिक्ट दिल्लें आसतना विथ शॉक अँड सरप्रायज वी लर्न from the media that BJP has again tried to overturn the verdict of the people of Goa. आमकां मिडिया कडल्यानच्या बातमींतल्यान आमकां अशें कळून आयलां की मनोहर पर्रीकर आनी ताचे BJPचे पार्टी सरकार स्थापन करपाचे प्रयत्न सुरू केल्ले आसात आनी दे आर ऑन रेकॉर्ड, म्हणजे त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा की गोंयांत आमी सरकार स्थापना करतले म्हणून. हो एक लोकांनी जो वर्डिक्ट दिल्लो तो उल्टो करपाचें, म्हणजे जशी गोंयांत तांणी यू टर्न्स केल्ली आपल्या सगळ्या स्टेटमेंटांनी आनी आपल्या कामगिरीनी, परत ते लोकांचे वर्डिक्ट यू टर्न करपाक सोदतात अशें आयज गोंयचे लोकां भितर चल्ला आनी गोंयच्या लोकां भितर एक चीड निर्माण जाल्ली आसा की आमी तुमकां झिटकायलेले आसात, आमी तुमकां भायर उडयल्ले आसात. दे हॅव नॉट सेड टील डेट that they have accepted this verdict. On the contrary, the chief minister is on record. They are blaming the people of Goa. We condemn the statement of Parsekar, who has said that that people of Goa has made a mistake. You are blaming the people of Goa. Is it not the insult of the people of Goa? Is it not the insult of democratic values? आणि खंयच्याच नोमांनी म्हाका दिसना की हे सगळे ल्हान पार्टी आसात जेणी सरकारा विरुद्ध इलेक्शन लडयला तांकां वडयलात ते तांचे बरोबर वचपाक शकता. घेऊया एक ब्रेक.